न्यू वाडे देवतेचेर बस बंद पडिल्ल्यान शेनवारा तेलाची गळती जाली आणि पावसा उपरांत निसर्ड जालो। पावसाच्या उदकान तेल पातळिल्ल्यान जायते दुचाकी चालक घसरून पडले। ताका लागून थळाव्या लोकांमदीं हुस्को निर्माण जालो। काँग्रेस फुडारी नंददीप रावत हांच्या फोनाचेर उजो पालोवपी दळाचे आणि आपतकालीन सेवेचे कर्मचारी घटणुकेच्या थळार पावले। रस्तो सुरक्षा परतून मेळची आणि येरादारी सुरळीत जावची ह्या खातीर पंगडान तेल गळती निवळ केली आणि तेलाचेर माती उडयली। ह्या घटणुकेन कोणूच गंभीर जखमी जाल्ल्याची माहिती मेळूंक ना। हो इन्सिडंट काल जाल्लो आणि काल चड पावस न आसल्या कारणान खंय तरी सुरळीत रोड वयतालो चलतालो। ही एक्चुअली तुमकां दिसता हो रोड देंवती आणि लोक सकाळचे घाई गडबडीन आसता। कोण स्कुलाक पावपाक, कोण गोवा शिपेडान प्रत्येक जाण कामाक वचपाचे गडबडीन आसता आणि तितूर पावस पडलो आणि पावस पडटात म्हाका कॉल येयली की थंयसर अशें जालां आणि पडले म्हण पळयत जाल्यार एक म्हाका फ्रॅक्चर आसलेलो मेळ्ळो। हांगासरूच स्लीप जावन पडलेलो तो, ते कोणी तरी हॉस्पिटलान व्हेलो। म्हाका दिसता मॅनेजमेंट सारकें ना, खंय तरी कोण मॅनेज सारकें करूंक शकना, ताका लागून असल्यो गोश्टी घडटा। जेन्ना ऑयल इतली बंद पडलेली, बस कराची मिस्टेक म्हणिना, बस बंद पडटा, ब्रेकडावन जाता सारकें, पूण जे काम आसता पळय ते सारकें प्रॉपर सिस्टमीन जावंक जाय आणि प्रॉपर सिस्टमीन जायना म्हणून हें जाता। हितूर आतां कितलेच जाणांक एक्सिडेंट जावन कोणाची मोटरसायकल डॅमेज जाली, कितले जाण पडले, कोणाचो जीव गेल्लो जाल्यार कोण जबाबदार आसलेलो। मागीर हांवें फायर स्टेशनाक फोन करून रिक्वेस्ट केली सायबाक की अशें जालां। तो म्हणलेलो आमी मारून गेला मरे म्हणूंक लागलो। आतां आनी कितें करपाचें, धुवन काडपाचो काय म्हणूंक लागलो। हांवें म्हणलें तूं येवन पर्सनली पळय कितें जालां तें। आनी आमकां तेन्ना कळ्ळें की जेन्ना ती बस पार्क आसलेली आणि बस पार्क असल्या कारणान तो बसकार तशेंच सांडून गेलो आणि ती ऑयल आसलेलो स्ट्रेच पळय तो सगळो देंवन सकयल गेलो आणि ताका कारण खूब जाणांचे एक्सिडेंट जाले। आतां परत तेंच्यांनी घातला पळय, हांवें तांकां सांगलां परत जायना जाल्यार हांव परतूय कॉल करतलो आणि हांगासर रोड स्लीप आसल्या कारणान खुबशे त्रास जाता कळ्ळें। आनी लोकूय थोडे स्पिडीन आसता, ओवरटेक गडबड आसता आणि म्हाका दिसता फायर आमचे फायटर आमकां हेल्प करतात, नो डावट, ते विथीन नो टायम आतां येयले। पूण हांवूय परतूय फॉलोअप करतलो की हांगासर असले इन्सिडंट जावंक जायना। तरी हांव ते वॉश आवट करपाक पळयतालो, ते म्हणूंक लागले वॉश आवट केल्यार जावपाक ना, माती सारकी म्हाका दिसता माती घालून सुकोवन मागीर वॉश आवट केल्यार हो प्रॉब्लम सॉल्व जाता, ना जाल्यार हांगासर एक पडत रावतले। आम्ही काल केल्ले आणि काल एका माती बी मारून दिली आणि ते बसकाराच्या ओनराक सांगलेलं गाडी ती शिफ्ट करून सकयल दवर आणि वयताना तू गाडी आहा पळय सकयल माती मार आनी वच म्हणून सांगलेलें। तो गाडी घेवन गेलो आणि ऑयल तशीच दवरून गेलो आणि वयर फक्त पानां दवरून गेला आणि आमकां इन्फॉर्म करूंक की आपण माती बी काय मारूंक ना म्हणून। आतां आमकां नंदान आमकां फोन करून आमकां कॉल करून सांगला की अशें जालां आनी लोक पडला म्हणून। ताका लागून आमी रोखडे इमिजिएटली येयले आनी आतां मातसो माती मारून इतलो क्लियर केला ती। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।